शिक्षण घेऊन आमचे कौशल्य वाडयल्लें आसा आनी हे कौशल्य फळां काडपाक लागून म्हणजे आमकां आमचें काम जें आसा तें दाखोवपाक एक एंटरप्रेनर आमकां एक संद दितलो आज. काही एंटरप्रेनर आमकां हांगासर सिलेक्शन करतले आनी तुमचे कौशल्य दाखोवपाक लागून तुमकां एक वाव मेळटलो, संद मेळटली, प्लॅटफॉर्म मेळटलो. हांव भुरग्यां कडेन मागता आज वेगवेगळ्या पद्दतीन हांगासर तुमचे प्लेसमेंट जातले. जशें तुमी वेगवेगळे शिक्षण घेतलेलें आसा, काही कोणी कंप्युटराचें शिक्षण घेतलेलें आसतलें, काही डिझल मेकॅनीक आसतलें, फिटर आसतलें, इलेक्ट्रिशियन आसतलें. भुरग्याने जो आपलो टेन्युअर तुम्ही सुरू करता, डेब्यू आसता आनी ह्या टायमार तुम्ही पयशांची जी अमावंट जो आसता सॅलरी वीच यू वील ड्रॉ तो नो विचार करता. आज तुम्ही तुमचे कौशल्य दाखोवपाक तुम्ही सुरवात करा आणि ही सुरवात तुमची एक तुमच्या जीवनातली एक कलांडी आसतली. म्हणजे तुमचे लायफ चेंज करपाचो हो एक क्षण आसतलो. हांव मागता भुरग्यांकडे जो अमावंट तुम्ही ड्रॉ करतले सॅलरी म्हणून तो विचार तुम्ही तात्पुरतो होल्ड दवरपाचो. म्हणजे जे तुमकां उपजिविकेचे साधन पयशे सगळ्यांक जाय आसता, पण आज तुम्ही तुमच्या टेन्युअराक सुरवात केल्या. 15 वर्सां किंवा 22 वर्साचे आज सगळे युवक युवती आमच्या ह्या कामान रुजू जातले. पण ही सुरवात जी आसा ती तुमचे कौशल्य वाडोवपाची संदी आसा. तुमकां आमकां पळोवपाचें आसा की तुमी मालक जाल्ले. बाब दत्ताराम शेट्टी हांगासर उपस्थित आसा, एक एंटरप्रेनर ज्यांच्यानी आपल्या पुराय आयुश्यान शिकून दुसरे कडेन शिकून शिक्षण घेवन एक्सपिरियन्सात आपण तो मालक जाल्लो ना. एक उदाहरण म्हणून सांगता. अशेंच तुम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तुम्ही जे क्षेत्र तुम्ही सिलेक्ट करतले आनी ते सेक्शन जे तुम्ही शिकलेले आसा तेजो अनुभव घेवन तुम्ही मालक जावपाचो हो प्रयत्न करपाक जाय. आज आमच्या भुरग्यांक किंवा सहसा सगळ्या लोकांकूच अशें दिसता की आपणाक खंयचो तरी गव्हर्मेंट जॉब मेळचो किंवा एक प्रायवेट बरो जॉब मेळटो अशें सगळ्यांचे अपेक्षा आसता. आनी ही अपेक्षा म्हणजे कितें आसता ताका की खंय तरी आपलो सेटल जावंक जाय हो एक उद्देश आसता. पण नॉर्मली अशें जायना. कित्याक वाडटे लोकसंख्येन आनी वाडटे बेरोजगारी जे अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें आसा तितून प्रत्येक भुरग्यांनी किंवा प्रत्येक चली भुरग्यांनी अशें चिंतपाक जाय की आपूण आपल्या स्वताचो बिझनेस खंय तरी चालू करतले. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जी आसता ही वेगवेगळ्या स्तराचेर आमकां कौशल्य दिता आनी हे जर कौशल्य आमचे जर प्रॅक्टिकली आमी यूज केले जाल्यार आमी मालक जावपाक शकता. हे आमकां सिद्ध जाता. म्हाका खुशी भोगता की आमच्या बिचोले आयटीआन घेतलेले कॉस्मेटीक ह्या ट्रेनिंग घेतलेले भुरगे जे आमचे वन मावळग्या कुडचिरे ह्या पंचायतीतले आहा तेणे आपलो एक पार्लर सुरू केलो, ब्युटी पार्लर सुरू केलो. म्हणजे ही ट्रेनिंग घेवन तेणी स्वताचो बिझनेस चालू केलो. तसोच आमच्या मया गांवचो एक भुरगो तेणी फूड टेक्नॉलॉजी ह्या डिपार्टमेंटातले ट्रेनिंग घेतले. तेणे आपले रेंटेड हॉटेल चालू केले. आज एक भुरगो आमचो टी सेंटर चालू करता. म्हणजे ही उदाहरणां तुमकां कित्याक दिता की प्रत्येक भुरग्यान फक्त कौशल्य घेवन नोकरी करपाक लागून वचपाक जायो हो आसाच. नोकरे बरोबर तुमकां एक्सपिरियन्स मेळटले आनी एक्सपिरियन्स घेतल्या नंतर तुमच्या मनान एक इच्छा आसपाक जाय की हे काम करता आसतना आपूण एक मालक जातलो. ही जर तुमच्या भावना जर उरली तर खरोखरच तुम्ही दुसऱ्याक जॉब देणारे जातले. जॉब करणारे न्हू, तुम्ही जॉब पयलीं करतलेच पण जॉब करता करता तुमच्या मनात अशी एक भावना निर्माण जावपाक जाय की तुम्ही धा जाणांक जॉब दिणारे आसतले. सर सलामत तो पगडी पचास अशें आमी म्हटलेलेच आसा. म्हणजे आमचो जीव बरो जाल्यार आमी बरे. सो काम करतना आमी खंयच्या एनवायरमेंटान काम करता. फॉर एक्झाम्पल आतां थोडे मशीन शॉप इंडस्ट्रीन काम करता तर ते मशीन शॉप इंडस्ट्रीन खंय तरी ऑयल पडलेली आसता, ग्रीस पडलेली आसता. तर त्याच्या वयल्यान चलता आसतना आपूण कॅर घेवपाक जाय की अशें एकदम पळत पळत वचप ना. खंय तरी स्लीप जावन खंय तरी पडूंक शकता. त्या बरोबर आमी लेथीचेर काम करता आसतना आमच्या ते टर्निंग आनी जॉब करता आसतना आमच्या दोळ्यांत ती बर वचपाक शकता जी मेटल आसता ती. ताका लागून गॉगल्स घालपाक जाय
हेल्मेट आसपाक जाय, वेल्डिंग मारता आसतना आमकां ती स्क्रीन आसपाक जाय, वेल्डिंग स्क्रीन आसपाक जाय. सो ह्या तरेचे आमी ताका PPE म्हणटा की सेफ्टी इक्विपमेंट आसता, हेल्मेट, ग्लोव्स आणि शूज, सेफ्टी शूज आणि बऱ्या एटमॉस्फियरान काम करप. खंय तरी कितें वयर समज डेंजर आसा तेचे सकयल काम करप ना. सो सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इलेक्ट्रिशियन फॉर एक्झाम्पल काम करता आसतना दे हॅव टू सी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितें, बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे कितें, खंय गेल्यार आपणाक शॉक मारूं शकता. आपूण कितें कितें एन्श्योर करपाक जाय. वी हॅव टू एन्श्योर वेदर द स्विच इज ऑफ ऑर नॉट, वेदर द करंट इज पासिंग थ्रू ऑर नॉट. हे सगळें टेस्ट करून मागीरूच अंडर द गायडन्स ऑफ द सुपरवायझर ऑन एन एक्सपर्ट तुम्ही सुरवातीक काम करपाची गरज आसा. आता तुम्ही शिकला नो डाऊट, पण तुमकां खंय तरी सुपरविजनय बी आसपाक जाय आनी तुमची सेफ्टी ही तुमी एन्श्योर करपाक जाय. कित्याक दुसऱ्याक व्हडलेशें हें नासता तें खंय तरी कोणाचें हें जाल्लो आहा, सपोज देर इज अ निग्लेक्ट बाय समबडी, द पर्सन शूड नॉट सफर, द वन हू इज वर्किंग देर शूड नॉट सफर. म्हणून आपली काळजी ही स्वता आपण घेवप हे सगळ्यात चड इम्पॉर्टंट. सो तुम्ही काम करता आसतना खंयच्याय कंपनीन वचा, तुम्ही काम करता आसतना यू सी दॅट यू आर इम्प्लिमेंटींग द सेफ्टी आस्पेक्ट. सेफ्टी तुमची तुम्ही पळया, कामाची डिसिप्लीन पळया, पंक्च्युलिटी पळया. काम शिकून घेवपाची तुमच्या भितून एक हें करा, जिज्ञासा तुम्ही तयार करा की आपण जे आता समज एक वेल्डिंग मारता तर ते कसले वेल्डिंग आसा, जॉयंट्स मारता ते कसले जॉयंट्स आसा, तेची स्ट्रेंथ कशी मेजर करता आणि हातून जे डिफरंट टेक्निक्स आसा त्यात बरोबर थियरी पार्टूय तुम्ही शिकोवंक शकता प्रॅक्टिकल करताना. तर तेची तुमकां एक नॉलेज आसपाक जाय. आणि हे जे तुमकां आसा ही तुमची सुरवात जावन आसा. आयज जे तुम्ही काम करतले ती तुमची सुरवात जावन आसा. त्याच्या उपरांत तुम्ही व्हडल्या व्हडल्या पदाचेर पावपाक शकता. फ्रॉम ट्रेनी टू सुपरवायझर टू द असिस्टंट मॅनेजर टू द मॅनेजर टू द वर्कशॉप मॅनेजर, हे जायती तुम्ही प्रोग्रेस करू शकता. पण हे खातीर तुमकां सगळ्यात गरजेचें आसा की तुम्ही शिकप. तुमचो इंट्रस्ट गरजेचो आसा. तुमकां जर दिसलें ना म्हाका कित्याक हें जाय हें शिकपाक जाय, म्हाजे कडेन घरा कडेन आय एम वेल टू डू, माय फॅमिली इज हॅविंग, दे आर अर्निंग व्हेरी गुड अमावंट, म्हाका कित्याक जाय, तशें ना. फाल्यां तुमी स्वताच्या पांयार तुमी उबे रावपाक जाय. बिकॉज तुमचे आई बाबा तुमकां कितलो ते तुमकां हें सांबाळटले. फाल्यां सकाळीं ते व्हडले जाल्या उपरांत तुमी बी खंय तरी तांकां आदार दिवपाक जाय. ताका लागून तुमी शिकपाची गरज आसा काम, आनी तुमची प्रॉस्पेरिटी करपाची गरज आसा.